दीपक ढवळीकर सांगता मंत्री सुदिनाची भलायकी ठणठणीत, तो कामाकूय लागला पूण लोकांक मात मेळचो ना. क्रांतिकारी गोंयकार संघटनेच्या दोग जाणांक सप्तका वेळार धरिल्ल्यान बोवाळ. वास्को पुलीस म्हणटा तांणी मोडलो कायदो, येरादारीक केली आडखळ. गरज पडल्यार कायदो मोडटलो पूण बेकायदेशीर घरां मोडपाक दिवचो ना. लोकशायेंतलो आमदार क्लाफास डायसाची घोशणा. मडगांव वेलिंगकार गेस्ट हाऊसाचेर पुलिसांनी घातली धाड. 2 चलयांक केली साल्वार, 2 दुबावितांक अटक. आता खबरो विस्तारान पळोवया. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर सामको बरो आसा. तो सद्दां कार्यालयांत वता, आपलें काम करता. 15 ऑगस्टाक झेंडा वंदनूय केलां. फकत तो लोकांक मेळना. ताचे भलायकी विशीं वावडे उठयता ताचेर विश्वास दवरचो न्हय. मोगो पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर उलयतालो. हालींच जाल्ल्या 20 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक एका वेळेचो अपवाद सोडल्यार भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर दिसलो ना. ताचे वतीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सभाघराक जापो दिल्यो. त्या दिसांनी सुदिनाची भलायकी बरी नासली अशी बातमी आसली. पूण ताचो भाव आनी मोगो पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणटा आतां सुदीन सामको बरो आसा. पेपरार वाचलें की सुदीन ढवळीकर अजून हॉस्पिटलांत आहा म्हणून कोणी तरी म्हणटा. मागीर कांयच तंत्र ना, हें ना, मानसीक दृश्ट्या आमी अशें कित्याक जालें तें कळना. पूण सुदीन ढवळीकरान पयरूच 15 ऑगस्टाक गोंयांत झेंडा वंदन केलें आनी डेली ऑफिसांत वचून सद्दां बसता आनी काम करता. फक्त लोकांक पुरतो मर्यादीत रावता. अश्यो अप्पो पुसोवन आमकांच कमीपणां हाडटा काय कितें, किंवा आमचे मदीं गैरसमज करता काय कितें, त्या खातीर ह्या मदतीच्या कार्याक सुद्दां सगळे कडेन रावया. अफवाचेर विश्वास दवरूं नये. खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीन फुडी मदत कोणा कडल्यानय फुडी घेवची आनी फुडें तांकां पर्यंत पावोवची असो इरादो दवरून आमी ह्या मदत कार्याक सहभागी जावचे अशें आव्हान करता. सध्या गोंय सरकारांतले 4 मंत्री आनी 1 आमदार भलायकेच्या कारणान त्रस्त आसात. मुख्यमंत्री अमेरिकेक वचून आपल्या दुयेंसाचेर वखदां करता. शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजाची भलायकी हालींसरा बरी ना. वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार अजूनय मुंबय हॉस्पिटलांत उपचार घेता. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराचेरय ऑपरेशन जालां. तशेंच वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा अर्धांगाच्या झटक्यांतल्यान अजून बरो जावना. फोंडेसान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी गोवा 365 ब्युरो पणजे. सप्ताक चलतना क्रांतिकारी गोंयकाराच्या 2 वांगड्यांक पुलिसांनी धरले. वास्को शारांत आनी सोशल मिडियाचेर एकूच बोवाळ पडला. पूण पुलीस म्हणटा ते जबरदस्तीन दुकानां घालून फेरयेक आडखळ हाडटाले. जाल्यार संघटना सांगता पुलीस गोंयकारांक फेरयेंत माल विकपाक त्रास करता. पुलीस म्हणटा ह्या दोगांयनी वास्को सप्तकाची फेरी चलता थंय आयतारा येवन रस्त्याचे मदीं स्टॉल घालपाचो यत्न केलो. ताका लागून देवळांत दर्शनाक वतल्या लोकांकूय त्रास जाताले म्हूण तांकां दुसरे कडेन वच म्हणून सांगलें. सोशल मिडियाचेर सध्या व्हायरल जाला तो हो व्हिडिओ तुमी घडये पळयला आसतलो. ताचेर ते कशे तरेन उलयता ते तुमीच पळयात. आयज तुमी पळयता हांगा परतून एकदा वास्को सप्तकाक आमचो रेव्होल्युशनरी गोंयकारांचो स्टॉल हे पुलिसांनी उडयल्लो आसा आनी आख्ख्या विकता तुमी पळयता आख्ख्या तांकां कांयच करिना ते. हे लोक थारावीक लोकांक टार्गेट करून उलयतात. पयलीं वास्को पुलिसांनी तांकां 2 फावटी आडायल्ले. मागीर सार्वजनीक थळार आडखळ करून बोवाळ करतात म्हणून अटक केल्ली. आतां वास्को पुलीस सांगता ते अशें आपले क्रांतिकारी गोंयकार हे संघटनेचो विचार लोकां लागीं पावचो म्हूण मुद्दाम तांणी येवन ही करणी केल्ली. गोंयचे पुलीस गोंयकारांक माल विकपाक दिनात अशें दाखोवपाचो तांचो प्रयत्न आशिल्लो. Targeted anyone. In fact, we have acted as per law. Yesterday, whilst patrolling, 2 IRBPCs along with the municipal staff were on round clearing the roads because yesterday there was heavy rush being Sunday, and while clearing the road they noticed these 2 youths selling socks by keeping a table on the road, that too on the busy Swatantrapath road. They were requested to move aside and sell by the roadside. They refused on the pretext they are goans.
subsequently, because they were just making hue and cry there and drawing everyone's attention that they have been targeted, and they refused to move away. Subsequently, the municipal staff also informed the police outpost, which is enacted next to the Damodar temple. Police staff arrived at the spot. In spite of being repeatedly requested to move aside, they refused and challenged the police to do whatever police can do. According to me, we were doing business on the main road, directly on the road. It is a public obstruction. This cannot be allowed. And whatever action taken by the police is commendable, and I appreciate it. So we are doing this festival for 7 days, but people should not be put to inconvenience by obstructing or doing some business on the road. सोशल मिडियाचेर पाविल्ल्या ह्या व्हिडिओक खुबश्या गोंयकारांनी तेंकोय दिला, पूण निमणे आमी गोंयकारांनी स्वताक एक प्रश्न विचारपाची गरज आसा. आमी जबाबदार नागरीक जाल्यार आमी अशे तरेन वागप आमकां सोबता आनी फेरयेचे नेम पाळप ना हें कितलें बरोबर? तुमीच कितें तें थारायात. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घराक घाल्लें कुलूप बेगीन काडचें. कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायसान थळावे पालिकेक फर्मान सोडलां. नाजाल्यार कायदो हातांत घेवन लोक फोडटलो अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. पाजरकोण वाठारांतलें एक घर बेकायदेशीर थारावन पालिकेन ताका सील मारलां. क्लाफास म्हणटा बेकायदेशीर घरांचें जाळें पसरलां, पूण जे कोण बोल्सांत चिरीमिरी घालता तांची घरां पालिका कायदेशीर करता. मात हाचो फटको गरिबाक पडटा. जाल्यार पालिका म्हणटा बेकायदेशीर बांदकाम बंद दवरपाची नोटीस धाडलेली, पूण नोटीसेक कोयराडो दाखोवन काम चालूच दवरिल्ल्यान हें पावल उबारलां. एज पर लॉ जायत कायदे आसा सगळे इल्लीगल चलता. कोणाले 100% लिगल कोणाले ना हे घेतो जाल्यार एक्शन सगळ्यांचे घेवपा जाय. तूं एक्शन घेतलो सगळ्यांचे घे, एकल्याचेर नाका त्या मनशाले. आनी तो सील तेणें म्हाका आतां आज ना हाल्या भितर तो काडपाक जाय, नाजाल्यार हांव तो म्हज्या हातीन थिंगा वचोन हांव बुधवारा हांव मोटलो आनी म्हजे केसो कारवाय जाता, एक्शन जाता, गोवोरमेंट घेता न्हू, दॅट आय वील टेक. आमगेलो एक इश्यू जालो कांबळे म्हणून पाजर कोणी तेगे घरा सील मार म्हणून. जेन्ना तो म्हगे घराक पळयलो पळय हांवें ताका सांगिल्लें आज आपयलो हांव सील करून डिस्कस करता कळ्ळें न्हू. सो म्हाका तें कळपा जाय कितें प्रॉब्लेम कित्याक लागून हें पडलो. सो सीओ काय डिस्कस केलें आनी हांवें सीओ सांगिलां ताका तो सील कार्ड एज पर सीपीएल रिक्वेस्ट. आम्ही एक हाऊस अंडर कन्स्ट्रक्शन हाऊस सील केले कडेन आसा पांजरगणी. ते कितें आसा की इलिगल कन्स्ट्रक्शन करून आमकां कंप्लेन येयल्ली, मिडियान तो इश्यू काडिल्लो आनी आमी टेक्निकल सेक्शन ऑफ द म्युनिसिपालिटी आमी ते प्रोसिजर स्टार्ट केल्लो. वी हॅड डन द इन्स्पेक्शन्स, वी हॅड डन टेकन द मेजरमेंट्स ऑफ ऑल इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स आनी त्यो केसी चलताल्यो. ती केसी आतां लास्ट स्टेजीर पावले कडेन आसा. इन मीन टायम आमी इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे पळय चालू आशिल्ली ती बंद करपाक लागून स्टॉप वर्क ऑर्डर काडिल्ल्यो, डायरेक्टिंग दॅट पर्सन्स नॉट टू कंटिन्यू विथ द इलिगल कन्स्ट्रक्शन. पूण तेणे ते ऑर्डरी रिस्पेक्ट दिली ना आनी ते तेणे कंटिन्यू केले. ताका लागून आमी ते अंडर सेक्शन 184E गोवा म्युनिसिपालिटी सेक्टार आमी ते सील करपा पडले आनी सील केले कडेन आसा. प्लस आमी FIR घातले कडेन आसा. सो आतां हे सगळे लोक जमून आयज आयिल्ले म्युनिसिपालिटी. सो आमी कायदो असतो केले कडेन आसा आनी कायदो असतो आमकां करपा पडटा. जाच्या घराक कुलूप लायला ती सामकी चाळवल्या. सगळे काम केले ना, ते फक्त हाऊस नंबर 4 फाटी फाईल घातली का म्युनिसिपालिटी. प्रत्येक फाट रिटर्न दिला फाईल नंबर, बाकी सगळ्या तुमची पळय काल पळय दिला एकट्या 60,000 मधून सांगपा म्हणून सांगता. कुंकळ्ळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीची देख घेयात. तो सगळें कितें खातालो. आयज भाजपाचे फुडारी जाका विरोध करतात ते लेगीत. गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान म्हळां गोमांसावयल्यान मनशाच्यो हत्या जातात ते फांडभयर तांणी लोकांक वेगळोच उलो मारला. आयतारा पणजे काँग्रेस हावजांत काँग्रेसीन वाजपेयीक आर्गां ओंपलीं. तेन्ना गिरीशान वाजपेयीक कितें खातालो तें सांगलें ना.
पूण सगळें कितें खातालो अशे तरेन तो उलयलो. वाजपेयीच्या वैयक्तीक स्वातंत्र्याचे संकल्पनेचेरूय उलयलो आनी ताच्या धर्मनिरपेक्ष वृत्तीचेरूय. आयकयात गिरीश कितें म्हणटा तें. आयज भारताक वाजपेयी सारकी जी खूब गरज आसा आनी तो जर ह्या चार पांच वर्सांक जर ताका पॉलिटिकली तो एक्टीव आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता ज्या तरेन देश तोडपाचें सद्या काम सुरू जाल्लें आसा ताका तो आळो हाडटा आशिल्लोच हें 100%. ज्या तरेन दंगली जातात, ज्या तरेन कोणें कितें खावप आनी कितें खावप ना, कारण वाजपेयी म्हणटा तो सगळें कितें खातालो, जे आयज ते खायनाका म्हणटा त्यो सगळ्यो गजाली तो खातालो आनी ते तो एन्जॉय करतालो आनी ते सांगतालोय बीन तितलें धाडस करतालो की आपूण कितें खाता आनी कितें खायना. तो आपूण बॅचलर आसतना सांगता आपूण आय एम अ बॅचलर, पूण त्याच बरोबर तो सांगता आपूण ब्रह्मचारी न्ही. हें केदो व्हडलें धाडस, हें केदो व्हडलें फ्रिडम जें आसा तें सांगप. म्हणजे आयज हे करता एक दाखयता एक. तेणें वाजपेयीच्या मुळा कडेन येवचें. तेणें आनीक एक स्टेटमेंट केलो आसलें खूब म्हाका लायक जालो तो. इफ इंडिया इज नॉट अ सेक्युलर नेशन देन इंडिया इज नॉट इंडिया एट ऑल. म्हणजे सेक्युलरिझमाचो कितलो पुरस्कृतो, तो कितलो सपोर्टर. म्हणजे सेक्युलरिझम ही देशाची इंडियेची मूळ हें तो परत देशाक सांगतालो. आनी तें 2002 जेन्ना गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो आतां प्रायम मिनिस्टर आसा तेन्ना दंगल करपाक पेदलो तेन्ना तो थंय सांगता राजधर्माचे सोसायटी तेच्या नरेंद्र मोदी बसलेलो आसा त्या धाडसान तो सांगता की मुख्यमंत्र्याक आपल्याला एकूच हें की राजधर्म. आनी राजधर्म कितें तो आपल्याक सांगपाक नाका ताका. म्हणजे सगळे लोकांक सगळे धर्माक सांबाळपाचें काम म्हणजेच राजधर्म. हें तो धाडस थंय करता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख. मडगांव पुलिशेन एके धडक कारवायेंत 2 जाणांक अटक केल्या. वेश ह्या वेवसायान फारवल्ल्यांचो तांचेर आरोप दवरला. 2 पिडीत चलयांकूय ह्या वेवसायांतल्यान मुक्त केल्या. थळाव्या वाठारांतल्या वेलिंगकार गेस्ट हावजाचेर धाड घालून पुलिसांनी सोमारा ही कारवाय केली. वेलिंगकार गेस्ट हावजांत वेश्या वेवसाय चलता अशी खबर मडगांव पुलिशेक मेळ्ळी आनी पुलिशेन तात्काळ थंय धाड घाली. गेस्ट हावजाचो धनी आनी एक गिरायक रंगे हात पुलिसांचे तावडीन सांपडले. तांकां पुलिसांनी त्याच वेळार अटक केली अशी माहिती पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिल्या. Velinkars Lodge near at Station Road near Peda, Pimpalpet, and we managed to nab 2 persons from the said lodge who were conducting the prostitution activities. The names of the persons who are detained is one is Jayesh Velekar, who is the owner of the said lodge, and second is Vishwajit Biswas, who was the customer in the said lodge, found along with the victim in a compromising position. So both were detained and arrested in the crime. We registered the crime under section 370 IPC, section 3, 4, 5, 6 and 7 of Immoral Trafficking Act. So we were having the information regarding the said activities for a month back, and we had kept the watch on the said activities. दुसरे वटेन कळंगूट पुलिशेन कारवाय करीत एकट्याक घुणे वखदां वेवसाय विरोधी कायद्या खाला अटक केल्या. 22 वर्साच्या पवन सुदेश ह्या तरणाट्याक गांजा सकट ताब्यांत घेतलो. ताचे कडेन सुमार 45,000 रुपयांचो गांजो सांपडला. ही कारवाय कळंगुटे सावंतवाड्यार जाली पूण दुबावीत बागासावन थंय आयिल्लो. मडगांवसावन आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत आनी गोवा 365 ब्युरो पणजे. वेळसांव दर्या वेळेवेले लोक थर्त भियेल्या. दर्या देगेवेली रेंव हळूहळू देंवपाक लागल्या. दर्याचें उदक वयर चडपाक लागलां. ते म्हणटा रेंव उणी जाल्ल्यान उदक कमीत कमी 20 मीटर जमनी वटेन भितर सरलां. गंभीरतायेन विचार करून हाचेर उपाय काडचो अशें ते मागता. दर्या देगेवेली रेंव अशीच वचत रावल्यार दर्याचें उदक भरते वेळार आनिकूय वयर चडटलें आनी दर्या देगेवेल्या घरांक भिरांत तयार जातली म्हूण दर्यादेगेर रावपी लोक थर्त भियेल्यात. अंदूच्या वर्साक 20 मीटर सुमार दर्या भितर येयला आनी सगळे आमगे होडी बोडी वयर काडपाक सगळे आमकां इतली त्रास जाताय. इतले ग्रावंड हें सँड सगळे माती ओडोन गेल्या दर्यान आनी आतां आमी रोखडे हालिनाक पडयलें म्हणजे आमगे गांवां अशें जाता. तेका लागून
आमकां मातशें तूं कितें हेल्प कर कित्याक तें आनी फुडाराक ती मात वचना जावपाक. ह्या पावसान ह्या तुफान सामकें चड कोर येयलें आनी ह्या कोर येता म्हणून कातरून गेले 15 मिटर जमीन आमची ती कातरून गेली. हांगा पासून झाडां आहाय ती पासून सगळी कातरून गेली आनी तेन्ना आमकां भंय दिसली. रातची आमी सामके जागे रावताले कित्याक केरळ जाताला ते भाशेन जायत म्हणून. पूण देवान हे वाटयलें हांवें मागीर रोवडे वचून आनी म्हाका एक सांगलें गोंया अशें जालें आनी ना रोखडेंच हें घेतलें करता आनी म्हाका सगळें फामाद बरें जालें आनी येवन चोवन आतां तेन्ना तुमकां हाडल्या. To provide the fishermen with access to the beach so that they can carry on with their fishing activity, our engineers have very definitely decided that they will leave certain gaps in between the entire stretch, gaps where these tetra tripods of concrete will not be placed, so that those gaps will be kind of ramp structures, natural ramp structures, so that they can move their boats in and out. Okay, now this care has to be taken for the sake of the fishermen, but I think from all points of view, especially from the safety point of view, they are being instructed, as our engineer has just informed you all. They are taking instructions and guidelines from the CWPRS from Pune. Okay, and they'll be going again now. They've clicked quite a few photographs to show what is the present status of the beach. वेळसावच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुंकळे रस्तो अपघातांत 2 जाण जखमी जाले. रस्त्यावेली कार 10 मीटर निसरून सोमती शेतांत पावली. लोक म्हणटा रस्त्याचे परिस्थितीक लागून हो अपघात घडलो. ह्या वाठारांत ह्यान पयलीं अशे साबार अपघात घडल्या. जाता तितले बेगीन रस्त्याचें रुंदीकरण करचें अशें ते मागता. राष्ट्रीय महामार्गाचेर कुंकळे उस्काणी बांदाचेर हो अपघात जालो. कुंकळे बाजार ते पाजरखणी मेरेनचो हो रस्तो सामकोच अशीर आसा. थंय बांदार मदींच गाडी निसरता. ताका लागून हांगा अपघात जायत आसतात. हो रस्तो रुंद करचो म्हूण कितलो तेंप जालो लोक मागीत आसात, पूण कोणूच काना मनार घेना. 15 मिनट फुडें एक्सिडेंट जाला आनीक आमी फॉर एग्जाम्पल मागता आतां गव्हर्मेंटाक कितलो तेंप जाला सांगता रोड वायडींग कर म्हणून. रोड वायडींग सगळो सेक्शन जाला आतां तुका मुखार आसोना. आयज हो फॅक्ट कळोवपाक लागलो कित्याक बिकॉज ऑफ द रोड वायडींग. रोड वायडींग आहलें कांय जावन नासलें. आज सद्या 2 जाणां सिरियस हॉस्पिटलांत वयले. एम्बुलन्स आपयलें, एम्बुलन्स येवना. आतां पुलिशेन ते घेवन गेले. ते गाडीक सकला आम सरकाराक मागता हें चल कितें. आज आमी तूं वच तुका सकल म्हणटाय आमी हें रोड वायडींग कर म्हणून. अजून जाल्यार कांय सूट केलें ना. जाल्यार गव्हर्मेंटाक कितें एक्शन. हो खूब नॅरो आसा रोड. चोडो नॅरो आसा. 2 गाडी येले जायना. सो आमी गव्हर्मेंटाक मागताय प्लीज हेचो मातशें डिसिजन घे आनी रोड वायडींग कर आनी लोकांक सेफ्टी कर. हो हायवे न्हू. हायवे NH-17 म्हण. NH-17 म्हणून म्हणजे रूल आसपाक जाय न्हू. हायवे रोड आसा कांय ना. अशी 2 गाडी येले जाल्यार दुसरी गाडी जाम पडटा. आनी पूल आज गोरवां भरपूर आसता हिंगा. मोश्यो बिश्यो जायत आसता. पूण हे कोण चोयता. कितले लोक मेले हांगा एक्सिडेंट. आनी गेले फाटी कितले आनी फाटीं एकलो मेला. आमी सांगताय मिडियाचेर सांगताच मातशें रदो दवराय आनी कितें कराय म्हूण एक्शन घे म्हूण. तरी आमगे कोणूच आयलो आयकना. कुंकळीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीची 74वी जयंती सोमारा देशभर मनयली. निमतान गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीने पणजेत कार्यावळ आयोजीत केल्ली. राजीव गांधीन आपल्या कार्यकाळात महिला आरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, 18 वर्सां पुराय केल्ल्यांक मतदान अश्यो नव्यो सुदारणा केल्ल्यो. राजीव गांधीची आवय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आसतना 1984 वर्सा तिच्याच घरा तिच्या अंगरक्षकांनी फार मारून तिची हत्या केल्ली. उपरांत राजीव गांधी 40 वर्सांचो आसतना तामीळ इलमाच्या अतिरेक्यांनी 21 मे 1991 ह्या दिसा तो प्रधानमंत्री आसतना बॉम्बस्फोटात ताची हत्या केल्ली. वेंचणुकीच्या प्रचाराक चेन्नय लागसार श्री पेरुबंदरम हांगा आयिल्ले कडेन ही घडणूक घडिल्ली. ताचे जयंती निमतान गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ताका आर्गां ओंपलीं. देश याद दवरता राजीव गांधी हांचे, कारण ताका खूब कमी वेळ मेळ्ळो. कमी टायमा भितर
ताणें खुबशें योगदान केलें आनी खुबशें काम त्या देशाक एक वेगळें फावंडेशन घातलें म्हणून ताका देश वेगळे तरेन याद धरता. ओल्ड कंट्री बट यंग नेशन हें तेजें स्लोगन आनी स्टेटमेंट इतलो पॉप्युलर आशिल्लो की आमचो देश इतलो जाणटो आसा. आसात जे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसात तांकां आमकां गर्व आसपाक जाय की आमच्या लिडराच्या जेंच्या बरे डिसिजनाक लागून आयज गोंयांत तेजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. आख्ख्या भारताक आतां उल्लेख जालो कशे पद्दतीन अधिकार दिले बायलांक, कशे पद्दतीन आज म्युनिसिपालिटी पंचायत ग्रासरूट लेवलाक जे हे आसा तेंचे हात बळकट कशे केले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.